कीर्तनाच्या पुस्तकाविषयी सर्तीक समजोवणी आपणावंक परत तुमकां हांव स्वागत म्हणटा। आज आमी पयल्या कीर्तना विशयंत तपशील रितीन समजून घेवया। ए डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ साम नंबर 1 हें कीर्तन अध्ययन करच्या फुडें आमी हें कीर्तन वाचून पळोवया। जो मनीस कोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्मा सांगाता बसना, बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचे धर्मशास्त्र नियाळता, तो भागी। तो वळत्या उदका दिगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां केदींच बावनात। जें सगळें तो करता तें सुफळ जाता। पूण कोटे मनीस तशें न्हय, ते वाऱ्याक उबोवन वेता त्या पोला बरी। देखून जडतेच्या वेळार कोट्यांक आसचो ना थारो आनी नितीवंताचे सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो। कित्याक नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण कोट्यांची वाट नासाक पावयता। भाव भयणीनो, धाकटुलें कीर्तन हें केवल 6 वळयांत आसात, 6 वर्सेस। हें कीर्तन आमी प्रस्तावन म्हणून समजून घेवंक जाय। इट्स एन इंट्रोडक्शन टू द एंटायर बूक ऑफ साम्स। कित्याक इंट्रोडक्शन, कित्याक हें प्रस्तावन? हांवें जायते फावटी सांगलें आसा, कीर्तनांत आमी देवा लागीं उलयता। ह्युमन पर्सन स्पीकिंग टू गॉड, मनीस देवा थंय उलोवचें कीर्तनांत आटापून आसा। पूण ह्या कीर्तनांत एक व्यक्ती देवा थंय उलयना, बगार जराल रितीन जें कितें एका व्यक्तीन करी जाय त्या विशयांत विवर दिता। तर ह्या कीर्तनांत कीर्तनकार देवा लागीं उलयना, बगार वाचप्या लागीं, जो कोण कीर्तनाचो पुस्तक वाचता तांचे लागीं जें कितें करी जाय, जें कितें कर नजो म्हणून आमकां इशारे दिता। दुसरी संगत, जें आमी कीर्तन वाचलें तें कोंकणी भाशेन, हिब्रू भाशेन आमी वाचूंक ना। ह्या कीर्तनाचो गूढ अर्थ हिब्रू भाशेन वाचल्यार आमकां समजता। पूण जें कितें आमी कोंकणी भाशेन असो तर्जुमो केला, त्या वयर थोडो विवर आमी आपणावया। ह्या कीर्तनाचो पयलो शब्द तो कोंकणींत आमकां आयकूंक मेळना। हांगा कोंकणींत अशें बरोवन आसा, जो मनीस कोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलना। पूण हिब्रू भाशेन या इंग्लीश भाशेच्या भाशेंत कीर्तनाचो पयलो शब्द आसा, हॅपी इज द मॅन हू डज नॉट वॉक विथ द विकेड। हॅपी इज द मॅन। कीर्तनाच्या पुस्तकांत पयलो शब्द हॅपी, भागी, ब्लेसेड। कीर्तनाचें पुस्तक उक्तें करून पयलो शब्द वाचचो आमी भागी, संतोश भरीत, हॅपी। तर कीर्तनां आमकां संतोश भरीत जाय जाय तर, हॅपी जाय जाय तर, भागी जावन जिये जाय तर कितें करी जाय म्हणलो इशारो पयल्या कीर्तना मुखार दिता। कोण मनीस तो भागी आनी कोण तो निर्भागी? हू इज ए हॅपी मॅन, हू इज नॉट ए हॅपी मॅन? पयले 2 वळी भागी मनीस, संतोश भरीत मनीस कितें ताणें करी जाय आनी कितें ताणें कर नजो ह्या विशयांत इशारे दिता। ह्यो 2 वळींत पयली वळ, फर्स्ट वर्स, तो मनीस कितें करिना, ह्या भागी मनशान कितें कर नजो ह्या विशयान सांगता। आनी दुसरी वळ, ह्या भागी मनशान कितें करी जाय, एक मनीस संतोश भरीत तरान जिये जाय तर ताणें कितें करी जाय म्हणली दुसरी वळ सांगता। त्यो 2 वळी परत आमी वाचच्या। जो मनीस
खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसाना. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळटा. तर कोण तो बागी, ताणें कितें करूंक नजो तें पयल्या वळीन आमी आयकता. जो मनीस खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसाना. पळया, बागी मनीस एका कुशीन आसा, आनी एका कुशीन कोण आसात ते खोटे, पातकी, अधर्मी. तर एका व्यक्तीन संतोष बरी जावन जिये तर हॅपी इज द मॅन हू डज नॉट वॉक विथ द विकेड. खोट्यांचे बुदी प्रमाणे चलाना. म्हाका खोट्याचे बुदी पळयत आसतना त्या बुदी प्रमाणे म्हाकाय जिया म्हणून मन येता, पण तांतूं संतोष आटापून ना. जो मनीस खोट्याच्या बुदी प्रमाणे चलाना, पातक्यांची वाट धरिना, पातकी आसात सिनर्स, तांणी पातकाची वाट धरतात ते, त्या वाटेन हो चलाना, ती वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगाता बसाना. कोण ते अधर्मी? अधर्मी जावन आसात जे कोण दुसऱ्यांक तुक लायतात. आपूण बरें, दुसरे पुरा पाड म्हण लेखून दुसऱ्यांक तुक लावचे, सदां फारिजाईक एटिट्यूड आमी म्हणटा, फारिजे बरे जिवचे. आपणा भशेन बडाय करच्यो न्हू, दुसरे पुरा संवसार सगळो पाड, आपूण बरें म्हणून चिंते व्यक्ती ते न्ही जावन अधर्मी. अधर्मी सांगता बसाना. आपूण सारको आसा, उरले सगळे वायट म्हणून चिंतून तांचे सांगता बसाना, तो मनीस भागी. तर पयली वळ आमकां सांगता, एका मनशान भागी जावन संतोष बरी जावन जे जायतर कितें ताणें कर नजो. खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चल नजो, पातक्यांची वाट धरूंक नजो, अधर्म्या सांगता बसों नजो. तेची ताणें कितें करूंक नजो, पूण आनी एका वाटेन ताणें कितें करी जाय. वॉट मस्ट ही डू, वॉट ही शूड डू, तें दुसऱ्या वळीन आमी आयकता. बगार बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता. दुसरी वळ आमकां सांगता ह्या मनशान कितें करूंक जाय. बगार सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळता. इंग्लिशान सांगचें तर, बट हीज डिलायट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड अँड ऑन हीज लॉ ही मेडिटेट्स डे अँड नायट. हो व्यक्ती पातक्या सांगता, अधर्म्या सांगता, खोटे सांगता, जियेना या चलाना मात्र नाही, बगार दीस रात सोम्याच्या धर्मशास्त्रांत संतोसता. हीज द डिलायट इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड. धर्मशास्त्र कितें हें धर्मशास्त्र? वॉट इज द लॉ ऑफ द लॉर्ड? आमी जाणा लॉ ऑफ द लॉर्ड म्हळ्यार देवान आमकां दिल्ली नियम, उपादेश. हे अर्थार समजप येत. 10 उपदेश देवान आमकां दिल्यात. आमी निर्गमन ग्रंथांत तें वाचता. ह्या धर्मशास्त्र म्हळ्यार मोइजेचे पयले 5 बूक, 5 बुक्स ऑफ द पेंटेट्यूक, हाकाय धर्मशास्त्र म्हणटात. तर किर्तनकारा प्रमाणे जो मनीस हे 5 बूक पेंटेट्यूक, पंचग्रंथ, हे दीस रात त्या पुस्तकांत बरयल्ल्या विशयान नियाळ करता आनी त्या पुस्तकांत संतोष पावता, तो भागी. सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता, हीज डिलायट. संतोषता म्हणजे तो पुस्तक, हें धर्मशास्त्र ताका भोव मोगाचें. दीस इज डिलायट. ही 5 पुस्तकां, ह्या देवाचे उपदेश ताका भोव लागशिले, त्या प्रमाणे ताका जिवंक ताची आशा आनी ओडणी. आनी दुसरी वळ म्हणटा, आनी दीस रात ताचें धर्मशास्त्र तो नियाळता. डे अँड नायट ही मेडिटेट्स अपॉन द लॉ ऑफ द लॉर्ड. तर दीस आनी रात नियाळता म्हळ्यार ताका न्हीद ना न्ही.
दीस आनी रात तो नियाळटा म्हळ्यार अर्थ कितें? हिब्रू भाशेन सगळो वेळ ह्या केदळ 7 दीस जाता त्या सगळो वेळ तो नियाळ करता म्हणल्याक एक प्रत्येक शब्द ना. कंटिन्युअसली निरंतर म्हणल्या शब्दाक हिब्रू भाशेन एक शब्द ना. ताजे करून तांणी निरंतर तो नियाळ करता म्हणच्या बदलाक दीस आनी रात तो नियाळ करता म्हणून ते तांणी म्हणचें. त्या देखून दीस रात ताचें धर्मशास्त्र नियाळसो तो भागी. दीस रात धर्मशास्त्र नियाळचें म्हणल्यार अर्थ कितें? नियाळ करचो. आमी नियाळ करचें म्हणले कुडले दोळे धांपून मेडिटेशन करचें, चिंतचें अशें अर्थ करून घेता. अशें न्हय. धर्मशास्त्र दीस आनी रात नियाळचें म्हळ्यार जे धर्मशास्त्रांत आसा तें म्हज्या मुखार आरसो जावन हांवें दवरचें. जे म्हज्या चलत्या जिवितांत जीं घडितां घडटात तीं घडितां हें धर्मशास्त्र म्हणल्या आरशा मुखार दवरून ताचें हांवें तुलन करचें. नियाळचें म्हळ्यार केवळ ताचे विशयी मेडिटेशन करन, ताचे विशयी चिंत नाटापून हांवें आनी कितें त्या विशयी सांगलां म्हणून अध्ययन करचें न्हय. हिब्रू भाशेच्या अर्था प्रमाणे दीस आनी रात तो नियाळटा म्हळ्यार निरंतर रितीन सकाळीं जावन सांजे पर्यंत जें कितें आपणाच्या जिवितांत घडितां घडटात. एक व्यक्ती उठता, चलता, न्हिदता, बसता, काम करता, शिकता, हेरा लागीं उलयता, ताची राटावळ करता, ऑफिसाक वता, ही सर्व ताचीं कामां दिसपडटी कामां. तीं कामां धर्मशास्त्र देवाचे उपदेश म्हणल्यार आरशा मुखार दवरून त्या आरशा मुखार म्हजें जिवीत कशें आसा गी, सारकें आसा गी ना गी म्हणून मांडून हाडचो. तो व्यक्ती दीस आनी रात धर्मशास्त्र नियाळटा म्हणून आमी समजून घेवचें. तर एक व्यक्ती आपल्या चलत्या जिवितांत खोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना, अधर्म्या सांगाता बसना, बदलाक सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उपदेशांत ताच्या पवित्र पुस्तकांत संतोष पावता. मात्र न्हय, हे धर्मशास्त्र, हे उपदेश, हे कायदे, हे नियमां, हे देवाचो मोग सकाळीं जावन सांजे पर्यंत निरंतर रितीन नियाळटा. तो जावन आसा भागी, तो जावन आसा संतोष भरीत व्यक्ती. तिसरी आनी चवथी वळ ह्या दोन तरांच्या व्यक्तींक एका सांकेतीक रुपान सरी करून आमकां ताचें आनीकी चड वर्णन किर्तनकार दिता. पयल्या दोन वळींनी दोन तरांचे व्यक्ती आसात म्हणल्यार आमकां सुस्ताता. एका कुशीन तो भागी मनीस आनी एका कुशीन खोटे, अधर्मी, पातकी ह्या कुशीन आसात. तर हे दोन व्यक्ती, दोन थरांचे व्यक्ती, भागी मनीस, निर्भागी मनीस, खोटो मनीस, अधर्मी मनीस, ह्या दोन तरांच्या व्यक्तीक दोन तरांचें उदाहरण दिवन त्या व्यक्तीक सरी केल्या. पयलीं आमी वाचया ही तिसरी आनी चवथी वळ. तो म्हणजे भागी मनीस, तो व्हडच्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताचीं पानां केदींच भावनांत. जें सगळें तो करता तें सफळ जाता. किर्तनकार ह्या भागी मनशाक एका रुखाक सरी करता आनी हो रूख व्हडच्या उदका देगेर लायला. भागी मनीस एका रुखा बरी. तर पयलीं आमी एका रुखाच्यो क्वॉलिटीज, कॅरेक्टरिस्टिक्स कसले म्हूण आमी पळयल्या. एक रूख रोयलोलो तो त्याच जाग्यार गूण रितीन ताची पाळां धरता आनी त्याच जाग्यार व्हड जावन वाडटा. जो रूख त्या जाग्यार आसा, आज हांगा आसा, फाल्यां थंय आसा, परवां थंय आसा न्हय, त्याच जाग्यार फॉर्म जावन थंय आसात. आनी
त्या रुखाची पाळां गूंड गेल्यांत. जें आमकां दिसता धरणी वयर आसलो रूख मात्र ती पाळां कितलीं गूंड गेल्यांत म्हणून दिसना. त्या भायर जो रूख उबार वाडला थंयसर मस्त फळां आसात. जी फळां जी कितें पाळां आसात ताचो परिणाम जावन हो रूख वाडला आनी फळां दिवंक शकला. म्हणटा किर्तनकार, जो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां कितें भावनांत पाच्चो जावन आसा तो वाडला. कित्याक ती पाळां व्हडच्या उदकाच्या देगेर आसात आनी ही पाळां धरणी पोंद आसात तें उदक व्होड घेवन आपली वाडावळ जावंक शकतात. तर धरणी पोंद आसा कितें तें दिसना, धरणी वयर आसा तें दिसता. पूण जें कितें धरणी वयर आसा तें धरणी पोंद आसल्या पाळांतावन आनी त्या उदकांतावन प्रभाव घेवन ताची वाडावळ जाता. तर एक भागी मनीस एका रुखाक सरी करता आसतना आमकां हांगासर समजता एक भागी मनीस तो संवसारांत जियेत आसतना जो व्यक्ती ताका आमी पळयता त्या व्यक्तीचें रूप आमकां दिसता पूण ताची गुणाय कितली आसा आमकां दिसना, आमच्या दोळ्याक दिसना. जो व्यक्ती धर्मशास्त्रांत ताची पाळां धर्मशास्त्रांत देवाच्या मोगांतय देवाच्या कायद्यांतय गूण तरान आसात. जर ती पाळां देवाच्या मोगांत गूण आसात जायतीं फळां तो दिवंक शकता. संतोशाची, मोगाची, भोगसण्याची फळां त्या व्यक्तींत येतात. कित्याक ताची पाळां एका रुखा भशेन गूण धर्मशास्त्रांत आसात. धर्मशास्त्र म्हणल्यार उदकांतावन घेतात. आमी जाणाव तो व्हडच्या उदका देगेर लायिल्ल्या एका रुखा बरी म्हणून किर्तनकार म्हणटा. उदक म्हळ्यार आमी जाणाव पवित्र पुस्तक उदकाक आनी देवाक एक तुलन करता, कंपॅरिजन करता. समारितन स्त्रियेन जेजू लागीं विचारलें, सुमया म्हाका तें उदक दी, जिवी दिवचें उदक दी. तर देव जावन आसा उदक, जिवी दिवचें उदक, जेजू जावन आसा जिविताची झर. त्या जिविताच्या झरीतय एका व्यक्तीची पाळां गूण रोमन आसा. तर खंडीत ती पाळां जिविताची झर आपणाक घेवन जायतीं फळां जेजूच्या जिविताची देवाच्या राजाची फळां दिवंक शकता. हें एक भागी मनीस, संतोश भरीत मनीस करता. चवथी वळ वर्स नंबर 4 खोटे मनीस कशे म्हण आमकां सांगता. खोटे मनीस तशे न्हय म्हणजे रुखाबरी न्हय, ते वाऱ्याक उबोवन वयता त्या पोला बरी. खोटे मनीस कशे म्हणून आनी एक संकेत दिवन आमकां किर्तनकार विवरण करता. जर भागी मनीस एका रुखा भाशेन तर खोटे मनीस विकेड पीपल आर लायक हस्क ऑर चाफ. पोल आमी भात पळयला, भात खाणतना ह्या मिल्लाक दिता आसतना ताचो कुंडो ह्या पोल आमकां मेळटा. पोल हस्क म्हणटात आमी, चाफ म्हणटा. खोट्या मनशाक एका पोलीक, एका हस्काक, एका चाफाक सरी केला. एका भाताची पोल आमी पळयल्या तर ती एक कडेन परमनंट जावन शाश्वत जावन थंय उरना. वारें आयिल्ल्या कुशीन वेता, वाऱ्याच्या फाटल्यान वेता. तर त्या पोलीक एक निर्दिश्ट जागो म्हणून ना. वारें ह्या कुशीन आयल्यार ह्या कुशीन गेलें, वारें त्या कुशीन गेल्यार त्या कुशीन. त्या भायर ही पोल रयत भोव अपुरबायन जाणात. रयतांनी भात काडून घी मिल्लाक व्हरून हल्लाक व्हरून ती पोल आनी तो तांदूळ विंगड केल्या उपरांत तांदूळ आमी भितर हाडटा, आमच्या जेवणाक वापरता. पोल व्हरून रान्नी घालून तसो उज्या घालून ताका असो नाच करता. तर ह्या दाखल्या मुखांत्र, उदाहरणा मुखांत्र किर्तनकार सांगूंक अशें येता, खोटे मनीस एका भाताच्या
बताची पोल आसले बरी. खोटे मनीस आर लायक द चाफ, लायक द हस्क, वारें आयिल्ल्या भशेन वेतात, उज्यांत भस्म जावन नाचतात. तर ह्या उदाहरणा मुखांत्र किर्तनकार आमकां सांगूंक सोदता, बागी मनीस एका रुखा भशेन, खोटे मनीस भाताच्या पोल आसा पळय त्या भशेन. त्या देखून तो 5व्या आनी 6व्या वळेंत म्हणटा, देखून जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थारो. संवसारांत जियेत आसतना जायते फावटी घडटा, नितीवंत मनीस कश्ट जाता, खोटो मनीस उदार जाता. संतोष बरीदारान जियेल्ले बरी आमकां भोगता. खोटो मनीस कश्ट आमी पळयना. नितीवंत मनीस जायते फावटी कश्ट जाता, खोटो मनीस उदार जाता. इंग्लिशान म्हणटा आमी, गूड पीपल सफर, विकेड पीपल प्रॉस्पर. किर्तनकार म्हणटा हें संवसाराच्या दृश्टीन घडटा जावंक पुरो, पूण जडतेच्या वेळार खोट्यांक आसचो ना थरो आनी नितीवंताच्या सभेंत पातक्यांक आसचो ना जागो. कित्याक? कारण दिता तो. कित्याक? नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता, पूण खोट्यांची वाट नासाक पावयता. नितीवंताची वाट, द जस्ट पीपल, द गुड पीपल, हांची वाट सोमी राखता, सांबाळता. ही टेक्स केअर ऑफ द वे ऑफ द जस्ट. नितीवंताची वाट सर्वेस्पर राखता. चलते जिवितांत एकलो नितीन चलता आसतना, देवाच्या मोगान चलता आसतना भोगूंक पुरो आमकां देव सुना कोण ना, आमचें हें बरें मन देव पळयना गी, कित्याक देवा तूं म्हाका पळयना, एक फावटी म्हजेर दिश्ट घाल, अशें आमी कश्टाचे उले उदगरल्यान जावंक पुरो. पूण किर्तनकार म्हणटा, देव तुका दिसना म्हूण जावं भोगोवंक पुरो, देव तुज्या ताळ्याक कान दिना म्हूण तुका भोगोवंक पुरो, पूण देव तुजी वाट राखता. ही टेक्स केअर ऑफ युअर वे. तुजी वाट तो सांबाळटा, राखता आनी तुका मार्गदर्शन दिता. पूण आनी एका वाटेन खोट्याची वाट नासाक पावयता. कोण पावयता नासाक? देव न्हय. जो कोण खोटो व्यक्ती ताणें ती वाट धरल्या, ती वाटच नासाक पावयता. ताका लागून कोणें चिंतचे नाका खोटो मनशाक देव नासाक घालता म्हणून. बगार खोटो मनीस जो वाट ताणें धरल्या, ती वाटच ताका नासाक पावयता. तर भोव अपुर्बायेच्या रितीन हें किर्तन आमकां किर्तनाच्या पुस्तकाच्या प्रारंभास प्रस्तावन जावन दिला. 2 वाटो आमच्या मुखार किर्तनकार दवरता. नितीवंतान जियोवची वाट, खोट्या व्यक्तीन जियोवची वाट. तुका जर तुज्या जिवितांत संतोष जाय, समाधान जाय, तृप्ती जाय, तूं नितीवंताच्या वाटेन चल. खोटें सांगता बसनाका. तुजी पाळां सर्वेस्पराच्या कायद्यातय, नियमांतय आनी ताच्या मोगांतय गुण तरावन आसूं आनी त्या उदकाची जर तूं तुज्या जिवितांत घेत आसतना तुका समाधान, संतोष, तृप्ती सदांच आसतली. हेंच जावं दी आमचें मागणें. किर्तनकारा सांगनी आमचें मागणें. आमेन. सर्वेस्परा देवाचे विश्वास दवरता, तो निजाकी बागे. सर्वेस्परा देवाचे विश्वास दवरता, तो निजाकी बागे. जो कोण वायट बुद्ध घेना, नश्टांची वाट धरना, तो करस बागे. धर्मशास्त्रांत उल्हास दीस राते नियाळता, तो करस बागे. सर्वेस्परा देवाचे विश्वास दवरता, तो निजाकी बागे. सर्वेस्परा देवाचे विश्वास दवरता, तो निजाकी बागे. वाळा देगे रोयिल्ल्या रुका बरी वाडो,
बरें फळ दिता हातीन घेवन गेल्लें हर एक ताचें काम तें फळां देख जाता सर्वेस पुरा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी बागे सर्वेस पुरा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी बागे कोटेसर वाऱ्यार ते पोलू बुल्ले परे नपंस जातले नितीवंत वाटाने बावार्थान चलतेल्या बेसांव लाभतेले सर्वेस पुरा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी बागे सर्वेस पुरा देवाचेर विश्वास दवरता तो निजाकी बागे